बजेट प्लॅनिंग हां तीन बॉडी प्री बजेट प्लॅनिंग किती डिमांड असते? एक क्रेडा आहे, दुसरे GSI आणि तिसरे स्मॉल हॉटेलर्स. तिघांचे वेगवेगळे डिमांड्स आशिल्ले. स्पेशली हे जे क्रेडाय जे आसा तांचो एक म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स, देन स्टॅम्प ड्युटी आणि ताज्या उपरांत तांच्यांनी डेट कन्वर्जन सनद कन्वर्जनचे चार्जीस हातूर एक पळोवंक वचत जाल्यार तांच्यांनी थोडेशें रिलॅक्सेशन मागलां. इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स तांच्यांनी मागला 50% प्रायर, 50% आफ्टरवर्ड्स. इट इज पॉसिबल. विचार चालू आसा सरकाराचो, करपाक काय हरकत ना. कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन डिस्कस करून भितरले 2 विशय तरी निश्चितच तांचे सुटावे जावं सारके आसा. हांव कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आफोवन हाडून ताचेर पॉझिटीव रित्या सरकाराचो विचार आसतलो. बट बजेटान ताचेर फायनल डिसिजन आसा घेतले वतले. रिगार्डींग द GSI तेंचे एक्चुली अशें पळोवंक वचत जाल्यार तांच्यांनी डायरेक्ट फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन आमच्या IDC न्ही आनी इज ऑफ डुईंग द बिजनस हाज्या खातीर वेगवेगळे डिमांड्स तांच्यांनी दवरल्या. तांचेय जे आसा हे IDC इंडस्ट्रीज हाचे कडल्यान बेगिनात बेगीन सुटावे जातले. बाकीचे एकूच मेजर आसा वीच वील टेक केअर इन द बजेट तो सुद्दां केलो वयतलो. रिगार्डींग द स्मॉल हॉटेलर्स तांच्यांनी तेंचो एक्सायज कमिशन रिलेटेड आनी बाकीचे म्युनिसिपल टॅक्सीस तांकां जे मोठ्या प्रमाणात किंवा तांकां FDIच्या रिलेटेड थोडेशे इश्यूज आसा ते रिजॉल्व जातले. आनी फॉर द इज ऑफ डुईंग द बिजनस 5 वर्सांचो टॅक्सी जर वांगडाच घेतले आसत जाल्यारूय बी तेंचो बेगीन प्रश्न सुटावो जातलो. तांच्यांनी एक बरें सजेशन दिलें की एवरी लेबर जो गोंयांत येता ताका कॉमन हेल्थ कार्ड दिवपाचो. सरकाराचो विचार एक्चुली आमी जेन्ना लेबर सेल ऑलरेडी मायग्रंट लेबर सेल फॉर्म केला, सरकारान पयलीं ठरयलां की गोंयांत येवपी प्रत्येक लेबराक रजिस्टर्ड करप आनी ताका हेल्थ कार्ड इशू करप, जेणे करून 2 गजाली जातल्यो. एक म्हणजे क्रायम रेट्स आनी बाकीच्यो गजाली कमी जातल्यो. त्याच बरोबर आमी ताका म्हणटा की लेबरा खातीरय बी एक बऱ्या पद्दतीचो एनवायरमेंट गोंयांत क्रिएट जातलो, जेणे करून वीच इज अ हेल्दी एनवायरमेंट फॉर द लेबर ऑल्सो. सगळे डिमांड जे आहे ना एका बजेटान फुलफील करपाक गरजेचे आसा. तरीच तांच्यांनी मांडलेले बरेचशे डिमांड्स जे आसा हे डायरेक्ट नाल्यार इनडायरेक्ट आमी जशें म्हणटा तांच्यांनी म्हटलें की तांच्यांनी वे ऑफ कर म्हणूंक ना, पूण तांच्यांनी थोडोसो रिलॅक्सेशन मागलेलें आसा. ओके, इट इज कन्सिडरेबल आसा, आमी कांय हरकत ना. बजेटान वेवस्थीत रित्या ए फावटीच्या एक जशें आमी इज ऑफ डुईंग द बिजनस आनी परत एकदां स्टेक होल्डर्स इन द बिजनस जाका आसा त्याचो सगळ्यांचो विचार कन्सिडर करून डेफिनेटली त्या सगळ्या जाणांक एक पॉझिटिव्ह मेसेज बिजनेसाच्या बाबतीत दिवपा खातीर सरकार विचार करता. कोविडमुळे बऱ्याच बिझनेसवर परिणाम झाला आहे, रेव्हन्यू सुद्धा सरकारचा कमी झाला आहे. आमी निश्चित रित्या आतां बजेटान जर आमी तांकां एक बेनिफिट्स दिवपाचे जर ठरयले जाल्यार डेफिनेटली ताजो खूब मोठ्या प्रमाणात तेजो ताका फायदो जातलो. बजेट केन्ना प्रेझेंट करतले कामाक जे रॉ मटेरियल वा कितें लागता ते तेंचे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कडल्यान घेवचे, सो तेंचो बिजनेस वाडटलो. हय, सरकारा कडल्यान तशाय पद्दतीन इन्स्ट्रक्शन्स ह्या वयतली. अजून एसेंब्ली केन्ना ती ठरूं ना, ह्यात 1-2-4 दिसांक ठरतली. येता त्या कॅबिनेटान एसेंब्ली केन्ना ती ठरतली आनी तेज्या उपरांत बजेट केन्ना प्लेस केल्लें हेंय ठरलें वयतलें. थँक्यू.